पंचामृता बासमती राइस प्रेजेंट जरा हटके सीजन 2। भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी। पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। Co-sponsored by Goa Aqua World. नमस्कार, पंचामृता बासमती राइस प्रेजेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्डच्या आजच्या भागात नवीन उत्साह नवीन उमेद घेऊन आम्ही आयला कारापूर कुडवाडा हांगासर। आजचो भाग आम्ही खेळटली ते श्री क्षेत्रपाल या देवस्थानात। खूपशी बायला वाट पळयतात की आजच्या भागात नवीन कितें जातले। सदांच ज्या वाठारांत वता तेन्ना सगळ्यांक प्रश्न पडिल्ले असता की आज नवीन कितें। आणि हय, आम्ही सदांच चिंततात की कितें ते तुमच्या पर्यंत नवीनच पावोवपाचें आणि आजूय कितें ते नवीनच करुया, कितें तरी खूब मजा करुया आणि बायलांकडे खूब अशी गजाल्यो करून अशी उमेद हाडुया। चला तर खेळूया आमचो आजचो भाग। सगळ्यांक नमस्कार। श्री क्षेत्रपाल देवाक नमस्कार करता आणि हांगासर जे उपस्थित खूप मोठ्या संख्येन असलेल्या महिलांक सगळ्यांचे तुमचे स्वागत करता। आजचो जो हो कार्यक्रम आसा हो जरा हटके तुम्ही यूट्यूबाचेर पळयल्लो आसतलो। हो कार्यक्रम जो आसा पंचामृता बासमती रायस प्रेजेंट्स आणि एक्वा वर्ल्ड यांच्यानी हो को स्पॉन्सर केल्लो आसा। ह्या कार्यक्रमाची जी एंकर आसा तुम्ही तिंका खूप फावटी टीव्हीर पळयला आसतली। टीव्हीचेरूय प्रुडंट मिडियाचेर हो कार्यक्रम चालू आसता आणि त्यांचें नाव आसा मॅडम सारिका शिरोडकर। हांव आमची गौरी खाडी यांचे कडेन मागता की त्यांच्यानी फुलो भेटून त्यांका स्वागत करचें तेंचें। आता हांगा तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता आणि आमची मॅडम सारिका शिरोडकर हा हांकां विनंती करता की त्यांच्यान फुडें कार्यक्रम कंटिन्यू करचो। धन्यवाद। जरा हटकेच्या आजच्या भागात तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार। आज सगळ्या बायलांक हांगासर उमेदीन नटून थटून आयिल्ले पळोवन खरेंच खूब बरें दिसता। घरांतलो वावर हो सोंपत ना आणि म्हाका दिसता बायलांक एक मी टायमची गरज आसता आणि हो मी टायम दिता तुमकां जरा हटके। आणि आज हांगासरले सरपंच लक्ष्मण गुरव हांच्यांनी आमकां हांगासर आमंत्रीत केला आणि तुमकां सगळ्यांक हांगासर आपयला। म्हाका दिसता तेंच्या खातीर आनी तुमच्या खातीर मोठ्यान ताळयो जावं न्ही। सुरवात करूया आमच्या आजच्या भागातल्या पहिल्या राऊंडाक। सगळ्यांकूच खबर आसा खंयचो राऊंड तो? फुगोट्यो। कितले ना फुगोट्यो मारता सांगा पळया। फुगोट्यो लावपाक बायलां भितात न्ही, पण कितली बायलां आसा जी खरेंच फुगोट्यो मारपाक वतात? हात वयर करा पळया। अरे वा, बरी मगो डेअरिंग सारकी। फुगोट्योच मारता काय आनी कितें गंडेल बी मारता? माराणी मारता। आज ह्या भागात आम्ही खूपश्यो गजाली करतली। बायलांक हांगासर मनसोक्तपणे आपले जे टॅलंट्स आसा ते हांगा व्यक्त करपाक मेळटलेच, पण ताच्या बरोबर पयलीं आमचो राऊंड आसता तो मातशी तांची बुद्धिमत्ता पळोवया। आमच्या पहिल्या राऊंडाचे स्पर्धकांक मोठ्यान ताळयो मारून आमी फुडें आपया। 5 स्पर्धक आमचे तयार आसा जी खेळटले आमचो पयलो राऊंड फुगोट्यांचो राऊंड। ओके, फुगोट्या राऊंडाचो आमचो पयलो प्रश्न आसता, घुमर हो डान्स खंयच्या राज्याचो? येता ताळी मारा। राजस्थान। उत्तर दिला हांगासर राजस्थान। चुकला की सारकें आसा? ताळयो मारा मगो तर। ओके, पहिले उत्तर दिला सोनाली गुरव हांच्यांनी आणि ताका मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट, फोंडेचे फामाद रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज। कॉंग्रॅच्युलेशन्स। फुडलो प्रश्न, कांजीवरम साडी खंयच्या राज्यांतली? साडयो न्हेसपाक सगळ्यांक आवडटा, आज बरी बरी न्हेसून आयला। केरळ। उत्तर चुकला? पुण्याची। ना, चुकला? तामिळनाडू। उत्तर आसा तामिळनाडू। सारखे उत्तर, मोठ्यान ताळयो जावं न्ही। वीणा गांवकर हांणी उत्तर सारकें दिलां आनी तांकां मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज। कॉंग्रॅच्युलेशन्स। ओके, पळया हो सोंपो प्रश्न आसा, एक्सायटमेंटान आन्सर दिवं नाका। मिस्टर इंडिया पिक्चर पळयला सगळ्यांनी? कोण आशिल्लो हिरो? अनिल कपूर। ताका कितें मेळटा जें घालतकच तो अदृश्य जाता? राव, ताळी मारा पयली। वॉच। सारकें उत्तर, वॉच। तुमकां खबर नाशिल्लें गो? पूनम गुरव हांणी उत्तर सारकें दिलां आनी तांकां मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज। कॉंग्रॅच्युलेशन्स।
ओके, ही एक म्हण आसा, अर्दी हांव सांगतलें, अर्दी तुमकां पुरी करपाक जाय. आं, सारकी आयका म्हण. तुझं माझं जमेना डॅश 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 ना. तुझं माझं जमेना तुझ्या वचून करवेना. सारखें उत्तर, मोठ्यान ताळो जावं न्ही. विभा नायक हांणी उत्तर सारकें दिलां आनी ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. शेवटचो प्रश्न, RCBचे फूल फॉर्म कितें? रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलुरू. सारकें उत्तर, रॉयल चॅलेंजर्स बँगलोर. सारकें उत्तर. स्वरा मेणकुरकर हांणी उत्तर सारकें दिलां आनी तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आयच्या भागांतलो पयलो रावंड जो आसता फुकट्यांचो रावंड हांगाच सोंपता. घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट्स जरा हटके, को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. वाह, पुताच्या येवपाच्या खोशयेन आयज रांदची कूड सामकी परमळीत जाल्या. हो घेयात, पंचामृता गोडान तयार केल्ल्या गोडशाचो स्वाद घेयात. हे तुज्या हातीन कितें आसा? पंचामृता मीठ. आतां येतकूच रोकडोच म्हणटलो न्हय, म्हजी भजी खंय आसा? आयलो म्हजो रिजवान. तुजे आवडीचे पुरी आनी शोले, आनी ही तुजी भजी, आनी म्हजे कडल्यान ही तुका बिर्याणी. हे तुजे आवडीचे गोडशे. चवीचो खंयचोच धर्म नासता. पंचामृत, भारताची वळख. घराघरांनी पंचामृत. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके, को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. खेळुया आमच्या आयच्या भागांतलो फुडलो रावंड. पूण ताच्या पयलीं एक स्पॉट प्रायज, जी हांगासर बेस्ट उखाणे म्हणटले तिका एक स्पेशल प्रायज मेळटलो. सो उखाणे कोण कोण तयार करून आयला, मातशें बेगीन या फुडें. सोन्याच्या ताटात चांदीची वाटी, सोन्याच्या ताटात चांदीची वाटी, गौरेश रावांचं नाव घेते तुम्हा सर्वांसाठी. नाईस. शंकराच्या पिंडीत हाल घातले वाकून, सुरेखांचं नाव घेते त्यांचं मान राखून. ओके, नाईस. 000 दीपक माझा हिरो. संध्याकाळच्या वेळीस दिवा लावून नमस्कार करते देवाला, विठोबा रावांचे नाव घेता होते समाधान मनाला. ओके. चांदीच्या वाटीत साखरेचे खडे, देवापुढे दुर्गादत्तचे नाव घेते देवापुढे. तिरंगा झेंड्यावर अशोक चक्राची खून, कृष्णरावांचे नाव घेते डिचोलकराची सून. काड्यात काढा कडुलिंबाचा काढा, समीर रावांचे नाव घेते 500 रुपये काढा. स्वरा मेणकुरकराक मेळटा स्पेशल प्रायज जो स्पॉन्सर केला हांगासरले सरपंच. रिक्वेस्ट करता तांणी हो प्रायज तांकां दिवचो. मोठ्यान थाळो जावं न्ही. ओके, सो फुडल्या रावंडा कडेन वचुया, जो आसता आमचो सांगा कभी हा कभी ना. कभी हा कभी ना ह्या रावंडाक आमी सुरवात करता आनी जी हो रावंड जिखतली तांकां मेळटले पंचामृता बासमती 5 kg रायस. कितले जाणां आसा जेंच्यांनी रायस हो वापरला पंचामृताचो बासमती रायस? ओके, सो पळया की आज हो रायस कोणाच्या घरा वता तो. सो टायम सुरू जाता आतां. रिया कामाक वता ना. ओके, सुमन तुमचो टायम सुरू जाता आतां. हाऊसवायफ की कामाक वता? हाऊसवायफ. टी व्ही पळयता चड? आवडटा पळोवपाक? आवडटा. की खंयचे प्रोग्राम पळयता? मराठी? मराठी काय हिंदी पळयता गे? मराठी. सगळे मराठीच? मराठी हिंदी पळयता, इंग्लिशूय पळयता. इंग्लिशूय पळयता? बातमी पळयता. बातमी पळयता? ओके रंजना, तुजो टायम सुरू जाता आतां. पावस खूब लागलो न्ही गो रंजना? सत्री हाडल्या मगो? आनी साडी कित्याक अशी वयर धरला? उदक आसा कितें थंय? ज्योत्स्ना, तुजो टायम सुरू जाता आतां. ज्योत्स्ना, घाम खूब येता न्ही गो? गरमी जाता न्ही? केन्नाय केन्नाय येता. म्हणून लेस हाडला? हाडला. आनी कितें हाडला बरो? बॅग घेवन येयला मगो? बॅग बी हाडला. प्रायजां खूब आसा. कितली व्हरतले प्रायजां? मेळटा. आवडटा मगो खेळपाक? आवडटा. खेळटा तूं? खेळटा. डान्स करता? डान्सय करता. एक्सपर्ट मगो तर तूं. हुशार सारकें न्ही? आसा. आनी महिला मंडळान बी पार्टिसिपेट केला? हय हय. खूब उलयता बरें खेळटाले. प्रणिता, तुजो टायम सुरू जाता आतां. प्रणिता, साडी न्हेसपाक आवडना अजिबात न्ही? आवडटा. आवडटा. मागीर आज कित्याक न्हेसूंक ना तर? पावस पडटा. पावसान भिजता? भिजता. तुजीच भिजता गो? आं, सत्री ना तुजे कडेन? सत्री हाडल्या? हाडल्यान भायर दवरल्या?
आसा आं आमी पावस कसो लागतलो तर तुका चलून आयले हय अर्शदा तुजो टायम सुरू जाता आतां न्हीद जावंक ना बरी न्ही न्हिदेचो टायम न्ही ग न्हिदला न्हिदून उठून आयले तूं कितल्या केन्ना न्हिदले गो तर तूं टायम मेळो 2 आनी जेवण बेगीन केलें दिसता 1:30 ओके स्वरुपा तुजो टायम सुरू जाता आतां स्वरुपा कामाक वता विसरले कितें गो आं एकटेच आयला आं उतरां सुटना मुगो भायर चोडांनी गोयला भायर आसा आसा हांगाच आसा आनी कितें टेन्शन कित्याक आयलें इतलें केन्ना घेवंक ना कार्यक्रमान भाग घेतला प्रोग्राम पळयला मुगो आमचो पळयता पळयता कितें उलय पळयता युट्यूबाचेर ओके श्रद्धा तुजो टायम सुरू जाता आतां श्रद्धा खंय रावता लागींच ओके चंद्रलेखा तुजो टायम सुरू जाता आतां चंद्रलेखा आज कितें गो नुस्त्याचें जेवण शिवराक जेवकूच ना दिसता हें जेवले मुगो उगी कित्याक तर तूं मंजिता तुमचो टायम सुरू जाता आतां मंजिता मज्जा आयली न्ही सगळी आवट जाल्या ती पळोवन मजा आयली आं बरें दिसलें गो तुका ती आवड जाती तुजी वळखीची मुगो सगळीं शेजाऱ्यां सगळी कोण कोण शेजारी तुजी ही शेजारी सगळी शेजारी ही बी ही बीन ओके रेश्मा तुजो टायम सुरू जाता आतां रेश्मा लेट पावले न्ही बेगी येयल्ले हांव ओदोळ आयले ह्या आशिल्ले आमचे शेवटचे स्पर्धक कभी हा कभी ना हे राऊंडचे कभी हा कभी ना हो राऊंड कोणाकूच जमूंक ना ताका लागून आमी घेतात अंताक्षरी स्पेशल राऊंड स्पर्धक रेडी आसा झू 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 यशोदा का नंद लाला लाल दुपट्टा उड़ गया तेरी हवा के झोंके से सातों जन्म में तेरे मैं साथ रहूंगा या राहों में उनसे मुलाकात हो गई ई ओके ई इडली लिंबू येचू चला आज दिवस तुमचा समजा जो किंवा जो आवटा जुदाई जुदाई हाय कैसी है जुदाई इमली का बूटा बेरी का पेड़ डफली वाले डफली बजा जीता था जिसके लिए जीता था उसके लिए मरता था थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी को बेगीन ना चितपाक टाइम ना को को क्या हुआ तेरा वादा दो दो दीदी तेरा देवर दीवाना हाय नो नो निंदिया सी जागी बहार रो रात को आऊंगा मैं तुझे ले जाऊंगा मैं गो गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा मो मुझे नींद न आए मुझे चैन न आए कोई याद आ रही है हो हमको दीवाना कर गए किंवा यो यारा ओ यारा मिलना रो रो रुक जा ओ दिल दीवाने नो नींद चुराई में किसने ओ सनम तूने नो नाना करते प्यार हाय मैं कर गई इश्क हुआ कैसे हुआ ये दोस्ती तू शायर है मैं तेरी शायरी रो रेशमाच्या रेघानी लाल काळ्या धाग्यानी नो मोठ्यान ताळ्यो जाणी विनरा खातीर पण ती खूप बरी खेळी मोठ्यान ताळ्यो जाणी तिच्या खातीरूय खूप बेस्ट खेळा ती टफ फायट अंताक्षरी स्पेशल राऊंडचे विनर आता स्वरा मेणकुरकर आनी ताका मेळटा पंचामृता बासमती 5 kg रायस आनी वो रायस तांकां दिता संजू नायक जे पंचामृताचे सेल्स एक्झिक्युटीव आसा मोठ्यान ताळ्यो जाणी तेंच्या खातीर कॉंग्रेच्युलेशन्स ओके स्वरा रायस केन्ना वापरला पंचामृता हय पंचामृता वापरूंक ना हरशीं वापरला
पंचामृता बासमती रायस वापरूंक ना नॉर्मल रायस वापरला पंचामृताच हय. ओके सो तुका फीडबॅक मेळा कितें तरी हेच्या बद्दल केन्ना आयकला पंचामृता बद्दल अशें टीव्हीर पळयलां तशें टीव्हीचेर पळयला पण केन्ना खबर नाशिल्लें ना. ओके आतां वापर आनी सांग मागीर कसो जाला तो आज मागीर सगळ्यां खातीर कितें करून हाडटले तूं सांग कितें करतले बासमती रायसचे खीर खीर हे पळय खीर करपाचें आसा तुमच्या खातीर ते मोठ्यान थाळ्यो सोनी तुज्या खातीर थँक्यू स्वरा आयच्या भागातल्या फुडल्या रावंडाक जो आसता आमचो डान्स रावंड त्या रावंडाक आमी सुरवात करता पण हो रावंड सुरवात करच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड आयज ह्या चायेच्या स्वादान कितें तरी खास आसा पळोवया जेवण कशें करता ते बनी माझ्या खातीर चपाती भाजी वनी म्हजे खातीर खास बासमती रायस दोतोर सगळ्यांच्यो पसंतीची काळजी कशी दवरतली म्हज्यो कांय मागण्यो आसात एक दोतोराच्या नात्यान भलायकेची काळजी दवरप ही माझी जापसालदारकी आणि सून म्हणून कुटुंबियाचे मन जिखपूय म्हजे कर्तव्य आसा आणि हे सगळे शक्य जाला पंचामृताक लागून भारताचे पहिले फॉर्टिफाईड तांदूळ आणि हांचे सगळे प्रोडक्ट जे जेवणातले पौष्टिक तत्वांचो उणाव भरता आय सर्टिफाय वेर फूड इज फॉर्टिफाईड Welcome to Goa Aqua World, the premier destination for water park, adventure park, amusement park, zip line and roller coaster excitement in Goa. Catering to all age group, we proudly stand as the largest water park in Goa. No longer do Goans need to venture outside the state for thrilling activities. We bring it all together under one roof. We have the Goa's longest zip line in Goa. If you are up for a challenge, explore our adventure park with over 20 thrilling activities and skywalk and 15 plus more. Whether you seek thrills or tranquility, Goa Aqua World is your ultimate destination for a day of unforgettable fun and relaxation. Join us for an experience you'll cherish forever. Visit us at Pitra Estate, Mapsa Belgavi Highway, Sangli, Goa. मेहंदी हर शादी की एक ज़रूरी शुरुआत मेहंदी हर शादी की एक रंगीन सौगात मेहंदी हर शादी की एक दिली जज्बात मेहंदी हर शादी की एक नायाब रात मेहंदी हर शादी की एक जगमगाती बारात मेहंदी सारीज़ हर शादी की एक शुभ शुरुआत मेहंदी सारीज़ बेलगाम Pride of Ponda Pen Aroma. Shanta Durga Marketing, your trusted destination for premium Anjali kitchenware product, thermostil and opalware. Led by Satyavan Naik, Goa's top distributor. We guarantee quality products and unmatched service. विसाव उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड डान्स रावंडाची स्पर्धक हांगा तयार आसा आनी आमी डान्स रावंड घेवपाकूय तयार आसा आनी जी बेस्ट डान्स करतली तांकां मेळटले मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव ह्या शोरूम कडल्यान एक साडी सो आज साडी कोणाक मेळटा पळोवया ऑल द बेस्ट
थर्ड प्राइज मोठ्यान ताळयो जावनी बरी नासली ती सुषमांक थर्ड प्राइज कृतिकाक सेकंड प्राइज डान्स राउंडचे विनर येता शैलेजा वांयगणकर आनी ताका मेळटा मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव ह्या शोरूम कडल्यान एक साडी कॉंग्रॅच्युलेशन फुडलो राउंड घेवच्या पयलीं आनी एक स्पॉट प्राइज तुमच्या खातीर आसा कृपा हेअर टॉनिक कडल्यान एक स्पेशल प्राइज जेंचे केस लांब आनी हेल्दी आसा सो तुमकां जर दिसता की केस बरे आसा जाल्यार फुडें या बेगीन आनी हो प्राइज घेया ओके सो कृपा हेअर टॉनिकचो स्पेशल प्राइज वता हिका मोठ्यान ताळयो जावनी अनिता कारापुरकर हांकां मेळटा कृपा हेअर टॉनिक कडल्यान स्पेशल तेंचे आयुर्वेदीक हेअर ऑयल कॉंग्रॅच्युलेशन्स फुडले राउंड आनीकूय आसा पण ताच्या पयलीं घेवया आनी एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया पंचामृता बासमती रायस प्रेजेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है देखते हैं खाना कैसे बनाती है भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी भाभी मेरे लिए स्पेशल बासमती राइस डॉक्टर साहिबा सबकी पसंद का ख्याल कैसे रखोगी मेरी भी कुछ डिमांड है एक डॉक्टर होने के नाते सेहत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है और एक बहू होने के नाते परिवार वालों का दिल जीतना भी मेरा फर्ज है। ये सब पॉसिबल हो पाया है पंचामृता की वजह से। इंडिया का फर्स्ट फोर्टिफाइड राइस और इनके सारे प्रोडक्ट जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार पंचामृता बासमती रायस प्रेजेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड। खेळूया आमच्या आयच्या भागातलो फुडलो राउंड जो आसा पंचामृता स्पेशल राउंड आणि पार्टिसिपंट तयार आसा हो राउंड खेळपाक। मारा गो मारा ताळयो गेला ते पंचामृता स्पेशल राउंडचे विनर येता गीता वांयगणकर आणि तांकां मेळटा पंचामृता हिमालयन पिंक सॉल्ट कॉंग्रॅच्युलेशन्स। एक स्पेशल राउंड हांगासर डान्स स्पेशल राउंड माणकुल्या भुरग्यां खातीर हांगासर आणि जी बेस्ट डान्सर्स आसतली तांकां मेळटले गोवा एक्वा वर्ल्ड कडल्यान डिस्काउंट कुपन तशेंच आनीकूय प्राइजीस आसतले। सो रेडी सो आजच्या भागात खूबशी प्राइजीस तुमच्या खातीर आसा जी हांगा सगळी हांगासरले सरपंच लक्ष्मण गुरव हांच्यांनी तुमकां स्पॉन्सर केल्ले आसा पण ताज्या आदी आमचे बेस्ट 5 परफॉर्मरां खातीर मेळटा गोवा एक्वा वर्ल्ड गोंयचो सगळ्यांत व्हडलो वॉटर पार्क हांचे कडल्यान डिस्काउंट कुपन्स मोठ्यान ताळयो जावनी तेंच्या खातीर। मोठ्यान ताळयो जावनी।
स्पेशल राउंडाक आमी सुरवात करता जो आसता फॅशन राउंड आनी हांगासर पळया की कितली बायलां बरो रॅम्प वॉक करता आनी बरी सामकी स्टायलीन चलून येवन हांगासर ताळयो सगळ्यांचर कोणाक पडटा पळया. आयच्या भागातल्या शेवटच्या राउंडाक आमी सुरवात करता जो आसता आमचो चक दे राउंड आनी चक दे राउंडच्या विनराक मेळटले शांतादुर्गा मार्केटिंग फोंड्या हांचे कडल्यान अंजली डोसा तवा. गेम सारकी सोपी आसा. आमी दिला बॉल पार्टिसिपंटाक एकामेकां कडेन बॉल पास करपाचो. बॉल जर हातींतल्यान सुटलो जाल्यार तुमी आउट. ओके रेडी हा. बॉल कोणा कडेन पास करपाचो. बॉल जर हातींतल्यान सुटलो जाल्यार आउट. फास्ट फास्ट टाइम काडप ना. Begin, begin. Fast. Out, out. Out. Out, out. Yeah, begin. Fast. Out. दोघे out. Difficult करा मग मातशी गेम. Out, out. Fast, fast. Out, out. Fast. Away. Out, out. Out, out. Fast. माशी फाटी चला आउट. ते बाईक मधले काढ. फाटी वच गो. आउट, आउट, आउट. तू फाटी वच. आउट. ओ आउट. लास्टाक तिगांक विनर करूया दिल्या. फाटी तू फुडें खंय येता तो. 4 सेमी फायनलिस्ट तांकां स्पेशल प्रायज हांगासर दितात सरपंच. मोठ्यान ताळयो जाली तेंच्या खातीर. आज खरेंच तेंच्यांनी बायलां खातीर ही कार्यावळ हांगा दवरला आनी म्हाका दिसता भरभरून हांगासर प्रायजां तेंच्यांनी दिला. खरेंच मोठ्यान ताळयो जावनी तेंच्या खातीर. थँक्यू. सुनीता जाता आमच्या चक दे राउंडचे विनर. मोठ्यान ताळयो जावनी तेच्या खातीर आनी तांकां प्रायज दितले संध्या गुरव. मोठ्यान ताळयो जावनी. खूब बरी खेळ्ळा ती. कॉंग्रेच्युलेशन्स. तांकां मेळटा शांतादुर्गा मार्केटिंग फोंड्या हांचे कडल्यान अंजली डोसा तवा. कारापूर सरवणचे सरपंच लक्ष्मण गुरव हांच्यांनी हांगा जमिल्ल्या सगळ्या बायलां खातीर स्पेशल गिफ्टां हांगासर तांच्यांनी स्पॉन्सर केल्ली आसा. सो रिक्वेस्ट करता आनी सगळ्या बायलांक ही गिफ्टां दिवची. कारापूर कुडपवाडा हांगासर घेतिल्लो आमचो आजचो भाग हांगा सोंपता. आजचो भाग खेळटना खरेंच खूब मजा आयली आनी म्हाका दिसता अशीच मजा आमी फुडल्या भागांनी करुया. सरांचा देव बरें करूं म्हणटा हांगासरले सरपंच लक्ष्मण गुरव हांकां जांच्यांनी आज सगळ्या बायलांक हांगासर आमंत्रीत केलो आनी आजची ही कार्यावळ हांगासर घडोवन हाडली. तशेंच गौरीश हांकां देव बरें करूं जेंच्यांनी आमकां हांगासर आमंत्रीत केले. तशेंच तुमकां सगळ्यांक जेंच्यांनी वेळान वेळ काडलो आनी आजच्या ह्या कार्यक्रमांक तुमी उपस्थिती लायली. अशीच हांसत रावात आनी अशेंच तुमची पॉझिटिव्ह एनर्जी सगळे कडेन पसरयात. फुडल्या भागान रोखडीच मेळयात तुमच्या वाठारांत. तो पर्यंत पळयत रावात. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. जरा राउंड पण आनी पार्टिसिपंट तयार आसात. बेगीन
ते खावपाक हाडला ते न्हिवतलें बेगीन च्या बी थंड जातली फास्ट. तो कोणा कडेन दिला हांवें तो. त्या रावंडाक आमी सुरवात करता जो आसा आमचो हांव पयलीं उठता नाल्यार म्हाजेरूच मारशात पयलीं. हां फास्ट पोट्टाय को तकली तेजी. हिणे काडलो खंयचो राग तिजेर. त्याच निमतान पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट्स जरा हटके.